हो तुळशी, भारी भारी कुशे रस्मो कारण कसं म्हण निमगू येतोय तशी कसं ना सुंदर अक्का. अशीची आता तुका चड घरा काम म्हळ्यार कशी खुशी जातपळे तशीची म्हाका चड अवंगल शिवोवच्याक म्हळ्यार खुशीची. तितल्यांची एक व्हड ऑर्डर मेळचेरच मेळ्ळेल ना मेळ्ळ्यार कित लायक आशिल्ले म्हण आलोचन करता आशिल्ली. तशी मिगेल तोंडाची खुशींत आशिल्ली म्हण की तुका दिसली की म्हण. हो तुका मस्त ऑर्डर येतस वे दावो बा दावो खुशी जाल म्हाका. होय सुंदर अक्का, आता एक ऑर्डर मेळत म्हण आयकूनची म्हाका भारी खुशी जाल्ले. आता सुमार दिसतकून मस्त नी ऑर्डर ना आशिल्ले बराबनी जाल्ले नवे तशी जावन आतां एक हें वर्डी केक म्हळ्यार होकले लावसूक तांकां हांकां म्हणून शिवून दिवच्याक एक ऑर्डर आयिल्ला. आनी की हात्ता येनी दुसरं कोणेनय कावेरी माय गोत्तस मो रमानन मम्मल बायल तीन सांगला म्हाका. कावेरी मय्यन तुका ऑर्डर दिला वे तिगेल दुवेल हरडीक मुखार सिल्लेल म्हूण एक सुद्दी ऐकल मो हांवा. ಹೊರಡಿಗೆ ಮುಖರ್ಸಿಲ್ಲಲ್ ಹೊಯ್ಯಿ ಅದಲ್ಲರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಕ್ಕಾಚಿ ದಿತ್ತು ಮಳ ಕಾವೇರಿ ಮಯ್ಯನ. म्हाका एक विषय कन्नर पळय तुळशी, वय की पट्टी की म्हाका गोत ना हांव म्हळ्यार घरा काम करता नवे तशी जावन म्हाका कळलेल विशय पूर्ती विशय कसा म्हणून गोत ना. पयरी कोण की उलोवंक येतसेलें ती ಹೊರಡಿಕ್ ರಬ್ಲಿ ಕೈ ನಾ ಸುಂದರಕ್ಕ ಹೊರಡಿಕ್ ರಬ್ಬನಿ ಬಾ ಮುಖರ್ಸಿಲ್ಲ ತಿತ್ಲೆಂಚಿ ಮಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಕಾವೇರಿ ಮಾಯಿ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ಸಂಗ್ಲತಿನೇ ಹೊರಡಿಕ್ ಮುಖರ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಿಯನಿಕೆ ಜವಳಿ ಹಾಣಿ हाडतरी सगळ्यांकनी जवळी वंटितरी तुक्काची ऑर्डर दिता म्हण प्रसंग द्या. तू कसं ऐकल की कोण कसं म्हणली की ना बा हरडीकनी रब्बनी अशी हंग सांगिलेक दल्ले दुसरं कडेनी सांगू नका. एक चल्ली चढले बाळू होयवे कावेरी मय्यन तशी मेळवे तलरी थंय ಕೆಲವು ಜನ ಸಂತಸಿಲಿಂತಿ कसं की दाणे विषयांतू लढाईदल्ले त्यांनी नाक मळतना हन्नीची दिता त्या दिता ह्या दिता प्रमळलींत काही कडेरी कसने दिवच्या दायना म्हणलींत काही त्यांनी दायता म्हण प्रता काही ಒಪ್ಪಲ್ मगिरी तुम्हीची आमगेल दुवेक त्या हडका हे हडका म्हण दिग लिस्ट दिलं काही तस जाऊन त्यांनी तुमगेल सोयरीक नाक म्हण बसलींत काही चल्ली अस्मती सुहासिनी ती मात्र म्हाका तोची दावका म्हण हटकोन बसल्या काही अबा हे सुद्दी पळे. होय सुंदरक्का बदलरी ती काल तशी म्हणली मो म्हाका तिने 5,000 दिवचे आशिल्ले. सुमार दीस जाल्यार तिगेल पत्त ना नवे म्हणून निमगूच्या गेलेली तिगेल घरा वाटेरी ती मेळ्ळी म्हाका. कणकी भांगरा अंगडी गेलेली काय ती भांगरा अंगडी दकून येत आशिल्ली म्हणटा सांगली अबा. जाल्यार हरडीक मुखारसिल्ला म्हणल्यार हरतू हें कसं नाही सांगा न्ही मो. अयो तुळशी इतके व्यवहार करता आणि के कोण कशी किती म्हणून गोत ना वे ती कोच्चों घेवची मात्र घरा भितर कसे नाही ना ತಂಗಿ ते हावे काम वचना बा हाव मात्र ने कंची कामाची तंगल घरांत रब्बनेती सम संबळ दिना काम मात्र पळे गांडी फुट्ट पुसून काम म्हणतात पळे तशी काम मात्र लाय करून घेता दुड्ड दिवच्या मात्र रडत पळे. हे महिने मुकारी महिने ಒಟ್ಟು दिता तश करता म्हण बनबना चुडलयता दिवचे मात्र ना पळोवन 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 तुमगेल घरा काम येनाका तुमगेल संबळ नाका म्हण सोण आयल्या म्हाका तिने चढवणे 10,000 लाख देव का कसा म्हणतो तू हक्का. अयो होई वे सुंदरक्का होई गो तुळशी हांव ताज्याशी सोण सोडला. यो एक दोग जणाक न्ही गो मस्त जन कशीची नाम गल्ला तलरी तिक मान मर्याद ना पळे कंचकीची कालंतू ताने होडा तांची जावन आशिल्लींत खंय तेंची कोच्चों घेवन घर दाखोवन भोवंत विना हा एकट्यांक दुड्ड दिना थो ती असेल म्हण म्हाका गोतू नाशिल्लें. रमणान मामू तो वेशीच वे. अयो तुळशी कसन सांगचे एक कालंतू मिगेल बंबुणनी रमणन मामू खास
असं दोस्त जावन आशिल्लीं ती ओट्टू भोंवचे ओट्टू खावचे ओट्टू पिवचे म्हणून जाल्यार रमानंद मामू चिकी उणी पित्त आशिल्लो मिगेल बामून चिकी चड पित्त आशिल्लो मिगेल बामून वाटेर पडत आशिल्लो तो घरा वचून न्हिदत आशिल्लो इतले व्यत्यास कडेर कडेर ते कसन जालें म्हणून म्हाका गोतना दोग्गाल मदें तू चिके चिके लढाई जाल्ले दूर दूर दल्लींक पडले तितले न्ही तो मिगेल बामणाल मलगड हण्ण म्हूण येता मिगेल बामून कांय साचा न्ही हांव येद्र येद्र सांगता पळय तोय तशीची आशिल्ल्यान पुर्ती नाम घालचे आनी भोंवची पळय खावच्याकी भोंवच्याकी खंयच्याक बामूण बायल उणकोन घेना ती आशिल्ल्यांक मात्र दिनात पळय कशी उलयतात म्हळ्यार आमगेल पोट बगदून पोट्टा आशिल्लें तांकां दिवका म्हण दिसता तितली छंद कोण उलयता ती केन्ना घेताना तेंची आम्मी तांगे लगी निमगुचा गेल्ली वे सुरे सुरेरी अशीची बणबणा उत्तर उरलो न्हू नाजुकायरी चुकोंक घेता ती कडकडेरी तांगेल बंडवाळ आमकां कळटा पळय तेदना विराट रूप तू कसं उरलें म्हणून हांव जीव काण घेता तुगेलें नांव बरोवन हांव गळे गळपास घेता असल पुरा अशें न्ही म्हणटा कोणाक धैर्य येता सांग तर घरा येता ती तांकां सोडता ती आनी कोणाक धरता ती अशी अशी कोण जीवन करता ते बामूण बायल म्हाका दिसता हांगेल हें पुरो हाणे बराब कोळ न्हू चल्लगाचें नाक म्हणलेलें म्हणून पळय तुळशी तू नमगतकी सोडतकी मिगेल प्रकार 100% हरडीक म्हूण पडला अयो देवा तू सांगताना म्हाका भंय करता सुंदर अक्का जाल्यार ती उल्लोच पळयतना ती तसल न्ही म्हूण दिसता सांगला तुळशी नमगुचे सोडचे तुगेल खुशी जाल्यार हे विशय अशींची आता 5,000 घेवका म्हणचे आशे वचून मागीर मस्तीतले कळून घेव नाका हुशारू तश म्हळ्यार मिगेल 5,000 गेल्ले म्हणके की म्हणून होई गो तुळशी खंडीत तुगेल दुड्ड ते वापस या ना गेल्ले आनी हांव जागृत आसता म्हणल्याकलरी इतलेरी मुग्धून वता ना तीन त्या सांगला हे सांगला आदने फाय दितली म्हणून तीन सांगील पूर्ती करता गेली म्हळ्यार तू आळ ना ती बांक पळोवन रडच्यान तू गॅरंटी पळय ओहो सुंदर न्ही तुळशी बारी बारी पट्टांक मारतासत मो कसने गुट्टा विषय असल्यार म्हाका सांगती पट्टांक म्हण कसने ना साधनाका तेंची रमानंद मम्माल तुवेले हरडीक म्हूण पळय म्हूण सुद्दी जाल्यार कावेरी माई हिगे लगी आनी इतले शिवनच्या कांगल दिता म्हण पळय सांगल्या खंय तकाची जागृत सांगता असील हांव तुका कसने खबर गोतस की तुळशी ते कावेरीन तुका दुड्ड दिवत ना नवे कावेरी मायेन म्हाका 5,000 दिवचे आसा तिगेल तुवेल एंगेजमेंट जालें नवें ताका पुरा चोळी शिवून दिलेलें हांवें होकलेक आनी होकले लावसूक म्हणून 5,000 निमगुच्या गेलेले तेन्ना तीच मेळ्ळी म्हाका हरडीकच नवें तेन्ना मस्त पुरा ऑर्डर आसा ती पुरे तुका दिता हें येता जोट्टू दिता म्हण पुरा सांगली जाल्यार आतां सुंदर अक्का हरडीकच म्हूण पडलें म्हणटा सबा होई गो तुळशी हरडीक मोन पडले खंय हे सुद्दी आनी के गुट्ट जावन वर न्ही गो सगळे गांवतुल्यांक कळला तुका मात्र कळ्ळी म्हळ्यार हा तू घरा भितर बसता नवें आनी ती गायन आपिसा वता ती काही कळना सुरेखा कळक आशिल्ले मदें तो ती वे येनी नवें तिगेल्या घरात प्रॉब्लम 1000 आसा ती वे भायर येनी हळे म्हाका कळ्ळें दिसता कोणाक कळ्ळी जाल्यार आमगेल सुनमाई कळक आशिल्ली मू सुनमाई घरांत ना चौथीक कुळार चमकरेली आतां माळांत तिगेला आनमल काम आसकय ते पुरा पुरयसून घेवन वच म्हणून भावान सांगले के तशें जावन थंयच राबली ती हो वटारे आमगेल तुळशीक कसले विशय कळ्ळी पण तुळशी 5,000 आशे वचून आनी इतले कळून घेवचें आसा तूं जागृती तिगेल बणबणा उतराक तूं नमगू नाका अयो देवा तूं हें अशें सांगतवे साधनाका हांवें ती तेंच सांगलें साधनाका ती 5,000 दिना तुगे लगानी इतली वसुली कोण घेता जागृती म्हणून होई गो तुळशी सुंदरीन सांगिल म्हणके तू तिगे लगानी उलोवच्या वचूं नाका दिल्ल्यार दिल्ली नातल्यार ना म्हणून उतर आब अयो देवा
तश जाल्यार मिगेल 5,000 गेल्लेंची नवे राती दिसू म्हणल्यार बैसून ते चोळ्याक डिझायन घालून शिवून ते कपडा फॉल काही झिगझाग काही गोंड बसोच काही म्हाका कपडा गोंड बसोच्या घ्याना हांव मिगेल फ्रेंडालाक दिवन करयलेले इतलें पुरा कोरून दिवन अಯ್ಯೋ मिगेल दुड्ड गेल्ली मू ना साधनाका ते कावेरी मय्ये कशी सोडचे नज्ज पळयल्यार सुंदरका काही दिनी काही तिणे अशी कितले जनां घांट घाल्ला की पूर वसुली कोरका तिक्कनी रमानंद मामाक सम बुद्धी शिकोका तुळसी तुका पूर्ती विषय गोतना तिगेल विषय कळ्ळी म्हळ्यार तिगेल सावळी पळयल्यार बित्त तूं तितले घटवाणी ती जोर मात्र नाही गो दिवचक बम्मून बैरेला कसने म्हणत कसने ना गो रब्बीले घर सोडल्यार आनी कसने ना घरान तो तंगल्ले चार अवंगल्ले ऐदा नसकितकी त्या सोडला आनी कसने ना मिगेल प्रकार समज दिनसी सामान ना हें कश कळ्ळ म्हळ्यार मिगेल बम्मून आतां तिका कंचे सामान दिताना एक कालांतू मिगेल बमणान तंगले उत्तर ऐकून दिलेले एक पण बमणा नेवचे एक पण बैले नेवचे मिगेल बमणाक हे कंचे कळणशी दिल्लींती उशीन वाढत गेल्ले कडेरी असलो ना वाडिना कसलेना तदनंतर पूर्ती सोडलींत पळय आता तांणी तिका एक सामान दिना ती आनी खंय कोणाले माथ्यार हात दवरून घेता आसत की गोतना म्हाका काम केलेलं संबळ दिनी साधनाका आनी उत्तर दत्तत्वे उत्तर मात्र होड्डस तिकेचे काम करचे आसिलेल मात्र हात दवरनु आसिलेल जीव खावनु दुड्ड घेवनु कडेरी मोस करचे देव मेचवत वेसलेंक ने हातपाय पोण गेल्यार पुणी हा कसने कोरचे दायना म्हणून पुरा समसुनु अशी मागून खातात मू थू आमको पुरा इतले कोरचे दाऊच गो सुंदरी हातपाशी चढ कसने कोरचे दायना हांव मात्र सोणा तिका तीन म्हाका ऑर्डर दिवचे नाका कसने नाका आता हे 5,000 तीन दिल्ला पुरो पळय प्रयत्न करी तुगेल 5,000 मेळ्ळा रे तुगेल पुण्य आनी मात्र खंयचका तूं ओपूंक घेव नाका कळ्ळें हय आमगेल कावेरी मय्येन आमकां 3 जणांक मोस केला आमकां 3 जणां मात्र न्ही मस्त जणांक मोस केला जाल्यार 3 ते दीस सांगिल्लें नवे मस्त मस्त लायक शेअर सबस्क्राईब कोण सपोर्ट करा ती म्हणून ते मात्र विसर नाका ती ते आमगेल काणी कशीच म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती तशींची एक बाट उक्कोळ्ळो लायक वचूच विसर नाका ती ते आम्ही आनी तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती धन्यवाद.